हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोलना आंबेली. आयज ह्या पेपराचेर येयला द गोवनाचेर बरें पळय एक्सप्लेन केलें तेणें. आनी हेजी म्हाका भिरांत दिसताली. जायते दीस पयलीं हांवें एक व्हिडियो काडलेलो की समथींग व्हेरी डिसहार्टनिंग मे कम अप म्हणून. आनी हे सुप्रीम कोर्टाक खंयच्यान ही एफिडेवीट दिल्या. दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू दॅट इनलिगल बंगलो एट ओल्ड गोवा. आतां जेन्ना आमकां सुप्रीम कोर्टाचा एक रे ऑफ होप्स मेळ्ळो to see that this bungalow get demolished. हे आमचे म्हणटाय ते कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी इन गोवा. हे आमच्या गोंयकारांचे विशीस पळय हाय तेजे अगेन्स्ट वयताय. गोंयकारांचे विशीस कितें आहाय टू गेट दॅट इलिगल बंगलो एट द प्रोटेक्टेड सायट इन द हेरिटेज एरिया टू बी डिमॉलिश्ड. पूण हे CZMA ते सुप्रीम कोर्टान एफिडेवीट कोताय that saying that such a structure was existing. नंबर 1 कितें केल्लें तें माफ. थोड्या लोक गोंयकारांनी गोंयची वाट लावन सोडली. पूण आतां हो मुद्दो इतलो व्हडलो जाला ते भरपूर जाणांक गोंयकार आतां कोण मानून घेवचे ना येदो व्हडलो स्ट्रक्चर थिंगा आसलेलो म्हूण सांगपाक. म्हणून हे सन आतां भायल्या मनशांक ओडून हाडला गोंयांत फॉल्स एफिडेवीट करपाक. फाल्सिदाद ह्यो फाल्सिदाद एफिडेवीट करूंक जाय म्हणून आमी भायल्यांक हाडल्यात. कित्याक हे भायले नकोत हिंगा कितें आसलेल्यान नासलेले ते. पूण गोंयकार आतां सगलो लोक जाणा थिंगा फकत हुमटी आसलेली आनी येदो स्ट्रक्चर नासलेलो म्हणून आमी भायल्यांक हाडल्या आयज. आनी वयल्यान ते म्हणटाय जे सेफ ओल्ड गोवा एक्शन कमिटी पळय आहा ते पण एप्लिकेशन पण केलें about this illegal bungalow. They are telling the Supreme Court to dismiss these all applications with exemplary cost. म्हणजे जे हेरिटेज सायट सांबाळूंक सोदताय तेका, जे गोंय सांबाळूंक सोदताय तांकां पनिशमेंट आनी ते डिस्ट्रॉय कोताय तांकां प्रोटेक्शन. दिस इज वॉट दोतोर प्रमोद सावंत सरकार इज वॉन्ट टू डू. प्रमोद बाब तूंच सांगत मरे कोणूय सेंटिमेंटा कडेन खेळलो जाल्यार आपूण तांकां उबे रावचो ना म्हणून. इज दीस नॉट अ सेंटिमेंटल इश्यू? इज इट नॉट सेंटिमेंटल टू गोवन्स? इज इट नॉट स्पेशली सेंटिमेंटल टू द क्रिश्चियन्स? तो हे सेंटिमेंट ताका हेडटा तेन्ना तूं हगो कित्याक रावता रे? एंड युजली अ सायलन्स इज कन्सिडर्ड टू बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एट्रॉसिटीज. Your silence is deafening. ते एफिडेवीट दिताय थिंगा स्ट्रक्चर आसलो म्हणून. ते आयले पयले सोडले. राजेश बाब फळदेसाय जो स्थानिक आमदार आहा तेको एक एफिडेवीट घ्या मरे. सिंपल ओपन एंड शट केस क्लोज. कटणी आनी करणी भरणी. राजेश बाब तुका एफिडेवीट दित मरे. ही इज रेडी टू फायट फॉर दॅट बंगलो. आणि त्या सायड प्रॉमिस केला आमकां 3 म्हयन्यान दिना 6 म्हयन्यान तो मोड उडयत म्हूण तो बंगलो मोडटलोच म्हूण. ओल्ड गोवा पीपल आर गोइंग टू क्वेश्चन राजेश बाब ऑल्सो अबाउट दीस. इट इज ही इज डेफिनेटली विथ द पीपल ऑफ गोवा. सदां म्हणला तेणें आपूण लोकां वांगडा आसा म्हणून. सो आय एम शुअर राजेश बाबाक एक बरो मुद्दो मेळला झगडपाक. दुसरें म्हणल्यार ही एरिया 50 मिटरां सकयल आसलेली. 49 स्क्वेअर मिटर कितें आसलेली हुमटेची त्या लॉजा पळय ते. हे 397 स्क्वेअर मिटर कितकोन जाले. 49 मिटर आसलो 397 जाले. बरें बरें प्रमोद बाब. आख्ख्या गोंयकारांत तुगेले कॅबिनेटां पळय आहाय न्हू प्लस MLAs सगळे MLAs हाड एक एकल्याचे एफिडेवीट घेवन दाखय चल दॅट दॅट बंगलो वॉज देयर म्हणून. If even one person can tell you that that structure was existing there, I will stop making any video in future. Even one MLA of yours can do that. One MLA. That this structure was existing before 4 years ago. And don't think इतल्यान काबार जायना. तुगे डबल इंजिन आहा म्हूण तूं कोता आसतलो. हांव हो मुद्दो तूं कितलेय फॉल्स घे आनी वच. Do whatever manipulation you want. We will get it excavated again. If the truth is not come out, the truth will be brought out even after a break. But the truth will come out.
आनी कोण सुटचो ना ते कोण मागीर तुझे मारिया पिंटो जावं जिओनी पिंटो कोण आहा ती कोणूय जावं एवरीबडी इज इनवॉल्व. सो इफ यू डोंट वॉन्ट टू डू दीस सगळे कोण CZMA कोण एनवायरमेंट मिनिस्टर स्थानिक आमदार म्हण नाका TCP मिनिस्टर CRZ CZMA everybody will be brought to books in line. Otherwise, God forbid, this illegal bungalow must get demolished. It is 100% illegal. In all ways it is illegal. तुम्ही फकत आता ती टेक्निकॅलिटीज थिंगा सगळे लूप होल्स भरूंक वताय. You are just filling the gaps with some technical words. The truth is two. One, there never was any structure bigger than 50 square meters there. Second, for all documentation purpose, no area was mentioned. Third, definitely there is no new construction supposed to come there. Only repair or reconstruction. No new construction. This is a new construction which everybody knows. So please stop it. आणि पत्तो मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन 17 लाख गोंयकार आहा. हांव सांगता लोकांक कळपाक people should know the truth. Let the people know this is what this Sarkar is doing. The truth is that 100% this bungalow is illegal. So please share this video to every Goan in Goa and outside Goa. 17 lakh lok. सदांच रिक्वेस्ट करता दिस इज अ कॉमन इश्यू बट 100,000 लोकांक पासून हो व्हिडिओ पावना. आय डोंट इवन फाइंड इट इज नॉट इवन गोइंग टू 6,000 पीपल. लेट पीपल नो द ट्रूथ. टू नो द ट्रूथ एट लीस्ट प्लीज शेअर द व्हिडिओ. प्लीज शेअर द व्हिडिओ. सो पीपल शुड नो हू ऑल आर इन्वॉल्व्ड इन दिस इश्यू. देव बरें करूं.